सेटलमेंट घेऊन रद्द केल्लो आसा. तसेच हे रद्द केला हा ताका आमच्या विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर तसेच आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसोच आमचो स्थानिक आमदार जीत आलोकर हेंचे प्रयत्न आसत. तशीच आमची स्थानिक पंचायत मंडळ ह्यांनी आमकां वेळोवेळी सहकार्य केल्लो आसा. हेंच्या सगळ्यांचे आमी आभार मानता. आणि असोच हो लढो पर्यावरण प्रेमी आमी हरमलचे आणि अन्य गावातले सगळ्यांनी हेचे फुडें जे काही लढे आसत ते आमी सगळ्यांनी एकत्र येऊन करचे आणि सगळ्यांनी ह्या लढ्याक सगळ्या आमच्या भुरग्यांक बरा यश दिवचा. आमच्या भुरग्यांनी हेचे बद्दल बराच काम केल्लें आसा. गोवा वाचोवपाचो असो आमचो प्रयत्न आसा. ह्या प्रयत्नाक ह्या आमच्या ईश्वरान आमच्या स्थळांतल्या देवान राष्ट्रोळी आमचो राष्ट्रोळी ब्राह्मण वाडवळी हे सगळे जे देव आसत तसेच आमी हे जे क्लीन करतना आमच्या स्थानिक ब्राह्मणा कडेन आमी त्या वक्ताय गाराणा घातला आसा की आमचा जो ह्या आसा तूं आमचा निर्विघ्नपणे आमचा हेका यश मिळवून दी, सगळ्यांचा कल्याण कर. असोच पुढेचे पुढे हे आमचे परिवार प्रेमी बरेचशी साथ दी, सगळ्यांचा कल्याण कर. हस्ते परहस्ते ज्यांनी आपल्या या पर्यावरण प्रेमापायी या सगळ्या आंदोलनामध्ये ज्यांनी साथ दिली त्या सर्वांचे आम्ही हरमलवासीय ऋणी राहूच. परंतु त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या आंदोलनासाठी आपल्याला पुन्हाही कंबर कसावी लागेल. त्यासाठी आम्ही सगळेजण सज्ज राहू. या ठिकाणी ज्यावेळी आपली ही कार्यक्रम सुरू होता त्यावेळी खरं म्हणजे प्रत्येक कार्यक्रमाच्या वेळी आम्ही सर्वजण पसायदान म्हणत होतो. जे खळांची व्यंकटी सांडो आणि भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे, या सगळ्या भूतमात्रांचे एकमेकांच्यावरती ऋण आहेत आणि सगळ्यांचं संवर्धन व्हावं आणि एक आनंदाने अशा प्रकारची भूमी निर्माण व्हावी अशा प्रकारचा प्रेरणा या सगळ्यांनी आपण सर्वांनी घेतली आणि एक मोठं जन आंदोलन आपल्या सर्वांच्या प्रेरणेनं ज्यांनी सर्वांनी आपल्याला सगळ्या प्रकारचं सहकार्य दिलं त्या सर्वांचं या ठिकाणी ऋण व्यक्त करणं हे आम्ही आमचं कर्तव्य समजतो. कदाचित जर कोणाचं राहून गेलं असेल तरीही त्यांचं आम्ही कृतज्ञतापूर्वक ऋण व्यक्त करू इच्छितो आणि अशा प्रकारची साथ सदैव या ठिकाणी आपल्या गोवंत भूमीच्या रक्षणासाठी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आपल्या सर्वांची पुन्हा एकदा आपल्याला साथ मिळेल अशा प्रकारची आशा व्यक्त करतो. ही सगळे मिटिंगे घेऊन मागीर मशाल मिरवणूक काढून जो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद ताका मेळ्ळो, जो एक लायन आमची सोपान इतलो लोक क्राऊड जो जालो आणि जो सभा निमाणी जाली ह्या सभेक सामको उदंड असो प्रतिसाद थंयसर ना भूतो न भविष्यती अशा पद्दतीन थंयसर ह्यो एक सक्सेस जाली सभा. आणि त्याच्या उपरांत हे भाग पडले खंय तरी वयर सुद्दां सरकारी यंत्रणा जागी जाली आणि हेचेर निर्णय घेवन हे ताबडतोब रद्द केले. तर जे रद्द केला तशेंच कायमस्वरूपी फुडें आसचे ते परत आणि ते लोकांक त्रास जाता तशें कांयच गव्हर्मेंटान परत करचें न्हू. आणि ज्या पद्दतीन आमी सगळे एक जावन ते इतर गांवांतले सगळे अख्खे पेडणे तालुक्यातले लोक जावं भायले सगळे एक्टिविस्ट हांगा येवन जेंच्यांनी हेका हातभार लावन आज ह्यो विशयाक जो सपोर्ट केलो तेन्ना तेंचे सगळ्यांचे आमी मनापासून थँक्यू म्हणटा. आणि जशें आमी सगळ्यांनी एकजूट करून आयज आमी फुडें सरून ह्यो विशय जसो आमी जागृताय दाखयली आणि एक प्रकारचे बाकीच्या गांवांक सुद्दां एक आदर्श जालो आणि ते खंय तरी हे सगळ्याक जागृताय जाली. तांकांय खंय तरी आयज आवाज उठोवपाचो खंय तरी तांकां सुद्दां एक खंय तरी वाड मेळ्ळी. बरी गजाल जाली म्हटल्यार आयज आमचो जो हरमल गांवाचेर जो सेटलमेंटाचो हे आसलो तो आयज आमकां गॅजेटान कॅन्सल जाले. तेच्या खातीर आमी हांगा थँक्यू म्हणपाक येयल्लेले आसा सगळ्यांक. सगळ्यान पयलीं थँक्यू म्हणूंक सोदता आमच्या गोंयच्या CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंत सराक की तेंच्यांनी जेन्ना आमी पयलीं गेल्ले थंय तेन्ना तेणी आमचें निवेदन ऐकलें आनी सांगलें आमकां आश्वासन दिलें की आपूण करतलो म्हणून. आनी ते आयज खरेंच करून दाखयलें तेंच्यांनी. तशेंच हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता आमच्या MLA जीत आरोलकर सराक. तेणी सांगलें की आपूण तुमच्या वांगडा रावतलो आनी आयज तो आमच्या वांगडा रावन हें कॅन्सल करून घेतला. तशेंच आमची पंचायत सगळी आमच्या वांगडा तेन्नाय आसली आनी आयजूय आमच्या वांगडा सगळी पंचायत रावली. तशेंच आमचे सगळे एक्टिविस्ट तसोच आमचो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर तेकाय थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी कॅन्सल केला. तशेंच आमचे हे सगळे एक्टिविस्ट आहात पळय सगळ्यांचे सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आता पर्यावरण ही परिस्थिती अशी निर्माण जाली आहे की पर्यावरण हे आमच्या गोमंतकाचे पोट जाल्लें आसा. हांगासर जो कालची जी मशाल मिरवणूक काडली ह्या पर्यावरण बचाव समिती
त्या समितीन अनेक पर्यटक सहभागी जाल्ले मशाल घेवन. हे सगळ्यांचो एकच विचार आसलो की आमी जे गोंयान येता ते फक्त सोरो पिवपाक येना. काल बियर घेतली म्हणजे जो आमचो गोमंतक आमचो देशी पर्यटक आसा तो फक्त पिवपाक येता, पण जो भायलो अनेक जे पर्यावरण पळोवपा खातीर येणारे जे ट्युरिस्ट आसा ते कित्या खातीर येता जाल्यार हो संपूर्ण देश आमचो जो गोंयचो नेचर आसा तो पळोवपाक येता. आनी परिस्थिती आसा हे पर्यावरण हे आमचें आतां पोट जाल्लें आसा आनी हे पोट जर हे अशें जर चल्लें जाल्यार हे पोट आमचें चलचें ना. जर निसर्ग उरलो जितो जाल्यार आमी सगळे जाण उरतले. ही एक गोश्ट जाली. पण ह्या सगळ्या आंदोलनातसून एक सकारात्मक जो गोष्ट निर्माण जाली ती म्हणजे आमचो भुरगो भायर सरलो. अशें म्हटलें वता की आयचो भुरगो फक्त मोबायल आनी बाकीच्या हेतूनच आसा, पण ना. हो तरुण जेन्ना भायर सरता तेन्ना तरुण काय करूं शकता हेचें जें उदाहरण आसा हे खूब काही वर्सांनी फाटले अनेक आंदोलनां जाली, आमी सगळ्यांनी भाग घेतलो, पण हो तरुण जर भायर सरलो जाल्यार काय करूं शकता हे सगळ्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. हांव मेल्विन डिसोजा, हांव सेक्रेटरी ऑफ आरांबोल बायोडायवर्सिटी. जेन्ना पयले सुवातेर एप्रिशिएशन ह्या लोकांक, हांव कोणाचें नांव घेयना, एप्रिशिएट करता पयले ह्या गांवच्या आनी ह्या वाड्याच्या लोकांक. धाकट्यान भुरग्यान जाणटे ते भायर सरले आनी एकठांय येयले आनी आपल्या गांवाक कशें राखचें आनी जमीन कशी राखची तेचे खातीर ते रस्त्यार उबे रावले. आनी एक न्हू दोन न्हू तेंच्यांनी अनेक मिटिंगे घेतल्यो. तेंच्यांनी हांव केन्ना तेंचे मिटिंगेक अटेंड जातालो, आपलेच कंट्रिब्युशन करून पयशे काडले. थोडे पणजे वयता आसतना पेजेन सुद्दां ते जेयले. पयले सुवातेर आमी सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन तांकां एप्रिशिएशन दिवया. ही जी ता ती कोणाच्या मिनिस्टराक काय खिच्या CMाक नाल्यार खिच्या TCP मिनिस्टराक हांव क्रेडीट दिना. ह्या क्रेडीट दिता ते फक्त ह्या लोकांक. हांच्यांनी जो विशय आनी जे उबे रावले आपल्या विशय घेवन की हे जे कन्वर्जन जाला 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तांच्यांनी खर निशेध केलो आनी हाचे खातीर तांकां ही जैतिवंत गावली. जशें जस्टीस रिबेलो म्हणटा, टू सेव गोवा द यूथ हॅज टू कम आउट. आनी जेन्ना हे यूथ आमी भुरगे भायर सरतले तेन्नाच आमचें गोंय राखतलें. जाणट्यांनी आमचें गोंय खूब वर्सां सांबाळलें. आतां पाळी युथाची. जॉब मेळटलो, काम मेळचें आसा तें विसरून सोडा. पयलीं माती, मागीर पाटी, मागीर जॉब.